गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचे गठन केलं उपरांत जे एलडीसीचे वेकंट पोस्ट आहेत त्यांची ॲडव्हर्टायजमेंट आउट झाली आणि त्याच्यात एक सक्तीचे केले ते म्हटल्यार कोंकणीत पास हे सक्तीचे आशिल्ले आणि कोंकणी खातीर 10 मार्क्स राखी दवरलेले. सो जवळपास 232 पोस्ट एलडीसीचे आशिल्ले आणि या 232 पोस्टा खातीर जवळपास 22,000 भुरग्यांनी अप्लाय केले. तातूंतले 18,000 भुरगे हे एक्झामीक बसले CBT 2 खातीर आणि तातूंतल्यान 14,600 भुरगे हे एक्झामीक पास जाले आणि सध्या स्क्रुटिनी चालू आसा आणि स्क्रुटिनी जावन 1,160 भुरगे सिलेक्ट जातले आणि तातूंतल्यान CBT 3 एक्झामीक बसतले आणि हे भुरगे CBT 3 एक्झाम क्लियर केल्या उपरांत तातूंतले 464 भुरगे स्किल एक्झाम दितले आणि तातूंतल्यान ते 232 पोस्ट हे एलडीसी पोस्टाक सिलेक्ट जातले. बट हातूंत एक मजेची गजाल ती म्हटल्यार कोंकणीची सक्ती केल्या कारणान जवळपास 676 भुरग्यांक 10 पैकी 10 मार्क्स पडलेले आसा म्हटल्यार 3.69% उरली. मागीर 89 भुरग्यांक 10 पैकी 1 मार्क पडलेले आसा. तशेंच 31 भुरग्यांक 0 मार्क्स पडलेले 10 पैकी 0 अशे मार्क्स पडलेले आसा. ताचे भायर 10,000 भुरग्यांक 7 पैकी कमी पडलेले आसा. सो अशें तरेन आमकां पळोवपाक मेळटा की कोंकणींत भुरग्यांक खुबशे भुरग्यांक कमी मार्क्स पडले हे एके सायडीन पळोवपाक मेळटा. बट काही भुरगे अशे आसा तांकां 10 पैकी 10 पडलेले आसा. 676 भुरग्यांक 10 out of 10 पडलेले आसा. ही बरी गजाल आसा. सो अशा तरेन कोंकणी सक्ती केल्या कारणान गोंय सरकारचे बरे डिसिजन आसा अशे खुबशे लोक मानतात. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत.